ये लिया लियामा बूस्ट आसा गे हां बूस्ट आसा धनिया म्हाका तुमची वळख म्हणून मू बुजे नांव तुमकां कशें गोत्तो हांव अल्लू हांव माल्लू वो कोलो वेस रे तुमचो वेस न्ही आणि आमी अशेंच आमी दोगां मेळोन एक नवेंच बिझनेस स्टार्ट केला आल्लू माल्लू डिस्ट्रीब्युटर्स आणि तुझ्या कॅन्टीनाक कोलोय सामान जाय जाल्यार आमच्या लागीं सांगल्यार जालें आमी तक्षणान दिता हां तुवें कमिशन दिल्यार जालें कितेंय करा काम करन पैसे कर सोडा आळे तुवें आमकां भूत बाळ सांगची गरज ना आमकां कशे पयशे करचे पळय तें आमकां गोत्त आसा आतां बूस्ट आसा गी सांग बूस्ट ना हे एक गत्ती कटाचें कॅन्टीन 10 वर्सां तावन कापी आनी च्या पियोन जीब बाड्ड जाल्या मनशांक चड हंकार बरो न्ही रे वण्णा आज एक दीस आमी एडजस्ट करता पळया 2 च्या दी तुमकां दिवची च्या म्हज्या कॅन्टीनांत ना वन्ना कापी दी पयले बाकी असले पैसे दी लियामा 2 च्या दी ने च्या दिचे जाल्यार पयलीं तुडे हांगा आयदन आसात तूं दिया मागीर च्या आनी खावंक दिता सॉरी लिया तर च्या दिवंक जायना सॉरी कितें आतां च्या दी नाय गे दिना म्हळ्यार दिना नी कळ्या रंगात काट पेटे आणो काट पेटे ग्रेट इन्सल्ट भूक लागता मुरे पोटाचे हे भूक थांबायचे तर काम करचे रे वसा रे वय रे या रे आयदन दिवया रे आमी पप्पा म्हाका 100 रुपये दी 100 रुपये हा दर यातांत येचे गी आमची मोर्याद पुरा गेली रे पप्पा हा हे कोण ते दोग बच्चाली अल्लू आणि मल्लू तुका बरें जालें हेच मेळाचे की तुका जायत पप्पा हांव येता आमकां नाका आसले रे हें पुरा चेडवा मुखार आमची मोर्याद गेली वय रे या रे च्या पियेया